हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो युवकार. तर आयज आमी करया निरपणसाची कापां, हाका इंग्लिशीन ब्रेड फ्रूट म्हणटा. हे एक सुपर फूड आसा, कित्याक तेतून जायते आमकां प्रोटीन्स मेळटा, न्यूट्रिशन मेळटा, मॅग्नेशियम मेळटा, पोटॅशियम मेळटा. ओके. आणि हेचे डिसएडवांटेजीस म्हणजे हेतून खूब कार्ब्स आसता. सो तुमी जर तर हे न्हू एका हेवी मिला वांगडा खाता, हेवी मील म्हणजे की रायसा वांगडा खाता, जाल्यार ट्राय करा की 1 or 2 पिसीसूच खावपाचे, कित्याक तेतून कार्ब्स जे आसता पळय ते चड अमावंटान आसता. चला तर सुरवात करूया. ताच्या खातीर हांवें हांगासर घेतला अर्दो निरपणस. तो बरो तासून घेवपाक जाय. तासून घेतली की ताचे स्लायसीस मारून घेवपाक जाय आनी ताचो जो मदलो देठ आसा पळय तो काडून घेवपाक जाय. स्लायसीस कापतना चड पातळ करपाची गरज ना, ते एटलिस्ट लायक 1/2 इंच दवरपाक जाय. चड पातळ करीत न्हू जाल्यार ती कापां क्रिस्पी लागता आनी खावपाक बरी लागना. आतां हांगा हांवें घेतला 1 चमचो गोवन मेथो, हळद आनी मीठ, हळद आनी गोवन मेथो, मिरसांगांचो पेस्ट म्हणूं शकता, ती घालून ती बरी अशी हातान मॅरिनेट करून घेवपाक जाय. ही कापां न्हू एटलिस्ट लायक 4 ते 5 मिनटां मॅरिनेट करपाची गरज पडटा. मॅरिनेट जातकीर ती एक प्लेट ताचेर धांपून 5 मिनिट्सां खातीर रेस्ट करपाक दवरपाक जाय. रेस्ट जातकीर सेपरेट एका प्लेटीन रवो घेवपाक जाय. रवो घेवन ती कापां एक एक करून बरी रव्यान डीप करून ती त्या प्लेटीन सायडीक दवरपाक जाय. तुमी बी कितें आनीक अशें नुस्तें किंवा बटाट्याची कापां भाजता न्ही, अशेंच रवो लावन एका सेपरेट प्लेटीन दवरा. डायरेक्ट ती तव्यार घातली न्ही जाल्यार तवो आनी ऑयल गरम आसल्या कारणान रवो सुटपाक शकता. अशें दवरतकीर रवो कमी सुट्टा. मागीर गॅस चालू करून ताचेर एक तवो दवरपाचो. ट्राय करा की नॉनस्टीक ना जाल्यार आल्युमिनचो तवो जेन्ना दवरता पळय तो बरो गरम जावपाक जाय. तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालपाक जाय आनी निरपणसाची कापां एक एक करून तव्यार दवरपाक जाय. सगळीं कापां वांगडाच घालपाची गरज ना, कित्याक ती मागीर परतुपाक त्रास जाता. सो एका टायमार एटलिस्ट लायक 7 ते 10 कापां घालून घेवपाक जाय. कापां सगळीं घातल्या उपरांत ताचेर एक प्लेट धांपून ती 5 ते 7 मिनटां खातीर बरी भाजपाक दिवपाक जाय. 5 ते 7 मिनिट जाल्या उपरांत कापां एकदां ओपन करून पळोवपाक जाय की ती भाजल्या काय ना ती, आनी ती कायलात्याच्या हेल्पान परतून घेवपाक जाय. एक एक करून सगळीं कापां परतून घेवपाक जाय. कापां परतून जाल्या उपरांत परत सेम प्लेट घेवन धांपून दवरपाक जाय. तुमी जेन्ना प्लेट काडटा तेन्ना चिमटो किंवा कपड्याच्या हेल्पान काडपाचो, कित्याक ते प्लेट जी आसता पळय ती गरम जाल्ली आसता. मागीर परत ती 5 ते 7 मिनटां भाजून घेवपाक जाय आनी चॅक करपाक जाय कायलातो तोपून की कापां भाजल्या ओ ना ती. समज भाजूंक ना जाल्यार परत धांपून दवरपाक जाय आनी भाजसर दवरपाक जाय. ना जाल्यार एका सेपरेट प्लेटीन ती काडून घेवपाक जाय आनी सर्व करपाक जाय. ही कापां तुमी टोमॅटो सॉस या इवन जेवणा वांगडा जशें की दाल, रायस आनी निरपणसाची कापां खावं शकता. ही खावपाक खूब रुचीक आसता. भायरसून बरी क्रिस्पी आसता आनी भितरल्यान सारकी मोव आसता. हेका तुमी एज अ गोवन फीश सुद्दां, वॅज फीश अशें बीन म्हणूं शकता. भुरग्यांक तर ही खूब आवडटा आनी भुरग्यांची ती वन ऑफ द फेवरेट डीश आसता. तर आमची जी निरपणसाची कापां आसात ती जावन रेडी जाल्ली आसा भाजून. हांवें
खाऊन पळयल्या ती खूब अशी क्रिस्पी आनी अशी मोव अशी फुसफुशीत अशी आसा। होप तुमकां ही रेसिपी लायक जातली। तुमकां लायक जाली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करात आनी व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं तुमकां एक धाकटुलेशें क्लिप दाखयता। आमी आज शिवोले स्वामी समर्थाच्या मठान गेल्ली, सो स्वामीचें दर्शन तुमकांय बी। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ। Thank you for असोच मोग आसूनी। देव तुमचें बरें करूं।